Electioneering for two municipalities is reaching the final stretch, with today being the last day for nominations. Sanquelim and Ponda municipalities will go to the polls on May 5th and counting on May 7th. The BJP leadership had come out saying that both these elections will be fought on party basis. Let's take a look at the preparation of both municipalities. Sanquelim municipal election should have been in the spotlight, especially given that the present Chief Minister Dr. Pramod Sawant is the MLA of this constituency and his victory margin was quite the thing in the last election held a year ago. As of today, around 57 candidates have filed their nominations for 12 wards. The scrutiny will be held tomorrow and Wednesday is the last chance to withdraw the applications. Let's see if this polls too become a battle between Congress's Dharmesh Sanglani and the Chief Minister. Listen in. He was all part of politics, power नासले आम्ही ते करू शकता. गेल्या फावटी 11-13 केले, सीट टू बी केली. आता पण ते 13तले 12 केले. वाढ जाय तशें करूंक मेळटा. आमची बीजेपी पार्टी जी आसा ती सगळ्यात पहिली म्हणजे कार्यकर्त्यांचीच पार्टी. खंयच्याच कार्यकर्त्याचे काम हे निष्क्रिय ठरना, श्रेष्ठच ठरता आणि प्रत्येक त्यांचो जसो जसो टायम येता पळय तशें तशें ताका वालोर दिलो वता, ताका चान्स दिलो वता. तशेंच म्हाका खूब वर्सां लागल्या पण आयज म्हजो टायम आयलो आसतलो आणि आमचे नेतृत्व जे आसा गोंयचें आनी आमचे साखरेचे भोवमान्य सर प्रमोद सावंत सर तांच्यांनी आमकां सगळ्यांक सदांच योग्य न्याय दिला. सदांच बायलांक स्वयंपूर्ण करपाचो प्रयत्न केला. तेतूंतलो तो एक मोग म्हणून काय कितें आमचो जनरल वॉर्ड आसूनय एक महिला नेतृत्वाक जेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन करपाक जे आमकां साथ दिला तातूंतच सगळें कळटा की बीजेपी ही सगळ्यांची पार्टी, सगळ्या कार्यकर्त्यांची पार्टी. And now let's look at the situation in Ponda. A total of 61 applications have been received for the Ponda municipality. The polls are expected to be a battle between BJP, Congress and MGP candidates. 16 nominations were received today. रावपाक फॉर्म भरलेलो आहा. तेन्ना फॉर्म भरपा फाटलें कारण म्हणल्यार की गेले आमकां जो टर्म आमचो आशिल्लो तो मॅक्झिमम आमगेलो कोवीड काळ जालो. कोवीड काळान गेल्ल्या कारणान आमकां डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आशिल्लें तें आमकां मेळना, कित्याक ग्रांट्स इन एड जे येयल्ले ते आमचे रिटर्न गेले त्या टायम. तेजे नंतर जे ग्रांट्स इन एड येयले तेजी कामां आमची उरली त्या कारण म्हणजे सिवरेजी खातीर. सिवरेजीचें काम जें चालू आहा तितून आमचे गटर्स, रोड सगळें फोडून तेणी तें काम आमचें डेव्हलपमेंट करपाचो हें आशिल्लो तो आमचो उरलो. आनी आतां परतें अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जावपाचें म्हणून त्या खातीर मातशें हें जालें. पूण तें बेगींतल्या बेगीन जावपा खातीर हाजो वॉर्ड पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतलेलो आसा. तें काम आसा. आनी बाकीचें म्हणल्यार अशें उदकाचो मातसो प्रॉब्लम आसा तें मातशें. Mahesh Govekar, Krishna Naik and Omkar Deshprabhu for GOA365.